घर नाही सागर खंय काम करता? हांव हेतून आता वास्को हेतून आहा आमचे वास्को वेर्ना हेतून कामां आसलो हा तर आज आता माझी हे चालू आसली इन्क्वायरी हा म्हणून आता वचून येतालो आता घराकडे येतो. हय आता वयताना ते रोड मातशे वयर सकयल खड्डे आसा पळय नॉर्मल स्पिडीन आसलो पावतो म्हणून पयल्या ती गाडी जम्प जाली आनी हेजी कंट्रोला भायर गेली आनी हांव पडलो आनी पांयाक फ्रॅक्चर बी जाला हातीक माल लागला तो. हातीक बी लागला आनी पांय हो तर म्हाका सारको ते एक पांय हो सगळ्यांक धोकादायक न्ही. खूब खूब हो डेंजर आहा ते आतांशे वयर सकयल आसले न्ही आनी खूब एक्सिडंट जाताले अशें पळोवपाक गेल्यार. पयर एकटो मेलो न्ही फुडें. हय थंय ह्या रोडाक मातसो सारकें हें जाय तेंकां. आनी ट्रॅफिक चड फास्ट येता न्ही. हिंगा पळय हें बी ना कितें कंट्रोल करपाक कांय ना न्ही कोण ना ते डायरेक्ट एका येतात गाडयेतून मारतात तुमी तांगा वयता. तुम्ही कोणाक ब्लेम करपाक सोदता हेतून? ब्लेम म्हणटा कितें रोडाचे रोड आतां कोण करता तेजे रोड कोणी हे केला पळयता पळय. आता तुझे पाय मोडले. हय पांय फोडला म्हाजो. बोलो ये क्या हुआ इधर? इधर गाड़ी उछलता है एकदम डाउन लेवल का हाँ. गाड़ी आया तो एकदम जंप करता है इधर. हो. रोड हांगा सारकें लेवलिंग ना हा. तेका लागूनच प्रॉब्लेम जाता. गाडयो जम्प जाता. गाडी जम्प जाता मदींच होल जाता ते हितून ते सारकें ड्रायव्हिंग जायना आनी एक सायडीच्यान फोर व्हिलर आसले जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाता. आता तेका कितें जालें? तो आतां थंयच्यान येतालो आनी दुसरी गाडी आसली म्हणून ह्या सायडीच्यान येतालो आनी हांगा ते होल जे आसा थंय तो मागीर ब्रेक मारपाक गेलो गाडी आसा म्हणून तेन्ना तो जम्प जाले आनी पडले डायरेक्ट हांगाच्यान हांगा पण तो स्कीड जावन येयलो पांयाक तेजे मार लागला इंजरी चड आसा. फ्रॅक्चर. पांय Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.